पॉलिटिकल पार्टीक तुम आज मुखार आपयताय ऑन बेसिस ऑफ जस्ट बिकॉज ही हॅड गॉट सम एविडन्स ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड. तुमगे जे भितर जे कोण कित रांदिता कोण कोण कित कोत्तें तेका जो क्लू मेळ्ळो आनी जी पेन ड्रायव्ह तेणें दाखयली म्हणून आज तेका आपयला. पूण जे कोणा भितर घेवपा जाय आशिल्ले जे पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन घेवपा जाय आशिल्ले जे चवकशी करपा जाय तांकां कोणा आपयलें नाही. सो हे फकत भिवपाचे प्रयत्न हे एश कोन करून जर तर तुम भिवपा सोदताय जाल्यार आम तुका भिनाय आनी आमगे कोण कार्यकर्ता भिनाय आनी कोण लिडरू भिनाय. एज युनायटेड ऑपोजिशन तुमकां आज दाखोवपा येयलें की आम आज सगळे हिंगाय आज सगळे पक्षाचे लिडर आज हिंगे उलोवन गेले. वी आर देर विथ आवर प्रेसिडेंट एंड वी आर देर टू शो द BJP that we will fight against all these kind of scams. हे तुमगे जॉब स्कॅम आहा, हे जेलींतल्यान दांडावपा स्कॅम आहा, तुमगे लँड स्कॅम आहा. आनी आतां 2 दीस क्रिसमसा पयले तुम मुखार बीफ ना म्हणला आनी बिफा इतली शॉर्टेज केल्या आनी आतां तुम थिंग ब्रिज इनॉग्रेशन करपाक वेस्टर्न बायपासा वयतले. दोनी टायमींग सेम दोले. सो हांव थिंग उलोवपा नाका म्हूण म्हाका हिंग डायवर्ट करपा जाय म्हूण हिंग दोला कित्याक ते जाणाय की देर वी वील डू समथींग ऑर दी अदर. आनी बिफाचे प्रॉब्लेम केलो आज वेस्टर्न बायपासाचे इनॉग्रेशन करताय आज अमिताक हिंग आपयला. हो सगळो घुसपोड कोण सोडपा सोदताय. द ओनली थिंग इज दे आर ट्रायंग टू प्रोटेक्ट एंड सेव देम सेल्स. हिंग हुंय काय सरकारा गेले मेन लिडर्स BJPचे मेन जे इन्चार्ज आहाय तांकां म्हाका चवकशी करपाची गरज आहा. आज होम सेक्रेटरी कित करूं सोदिता. वाय इज होम सेक्रेटरी नॉट स्पीकिंग. आज तेका विचारपा जाय. म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन ऑन द होम सेक्रेटरी पयलीं जावपा जाय. कित्याक चीफ मिनिस्टर जर तर कांय म्हणा जाल्यार वॉट अबाउट द होम सेक्रेटरी. होम सेक्रेटरी को म्हाका सद्दां इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. वाय ऑल दीस सिच्युएशन इज हॅपनिंग. अंडर सेक्रेटरी 1 अंडर सेक्रेटरी 2 हेंक दोगांयकूय नायक जे आहाय तेंक दोगांयकूय आपोवपा जाय. अंडर सेक्रेटरी 1 अंडर सेक्रेटरी 2 वाय आर दे नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंटिन्यूज देर इज लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज कंटिन्यूज. म्हाका सद्दां हे जे जितले ऑफिसर्स आहाय IAS आहाय म्हाका सद्दां तेंची आतां वी हॅव टू टेक अप द चॅलेंज ऑफ फायंडिंग आउट वाय आर दे कीपिंग क्वाइट. Who is pressing them? आज सरकारागे जी पोजिशन आहे जे मिनिस्टर आहे ते आज आसतले हाल आसपा नाही. पण हे जे होम सेक्रेटरी आहा जो चीफ सेक्रेटरी आहा हू इज ऑल्सो द होम सेक्रेटरी एमगे जे पोजिशन आहे हे पोजिशन आर नॉट परमनंट. दे आर रिस्पॉन्सिबल. दे आर पेड बाय द गव्हर्मेंट. आमगे टॅक्स पेयरांगे पयशे वयताय तेंका आनी ते आज कितें हांव आय थिंक वी नीड दिस इज अ क्वेश्चन मार्क डायरेक्टली. वी वॉन्ट द होम सेक्रेटरी टू स्पीक. वी वॉन्ट द अंडर सेक्रेटरी फॉर होम टू स्पीक. अंडर सेक्रेटरी 1 अंडर सेक्रेटरी 2 तिगांयनी तुम क्लियर येवपा जाय वाय यू ऑल आर नॉट टेकिंग एक्शन्स वाय ऑल आर नॉट टेकिंग डिरेक्शन्स. आनी आमी आज क्लियर मेसेज धाडटाय दीस एंड इयर तुम जे आतां हो कोत्ताय आड्यावड लोक तुमकां आतां बुकशिपाना. एज युनायटेड ऑपोजिशन वी आर गोइंग टू फायट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एंटायर कॅम्पेन वन्स द न्यू इयर स्टार्ट्स. आनी हो न्यू इयरा जो कॅम्पेन आमी चालू कोताय तो कॅम्पेन तुमकां सगल्यांक जे तुम आज कायद कोताय जे तुम आज अमिताभ भितर गेला जे तुम आमचे डिफेमेशन गायले तुम संजय सिंगाचे डिफेमेशन घाताय. सनबर्ना लागून मुझे डिफेमेशन गायल्ले इतली दीस आमोलन नासले ते डिफेमेशन केस आज आम जिखले. सो आज हे ते डिफेमेशन घान आमकां उलोवप इज हॅपनिंग रॉंग जाल्यार वॉट इज द पॉयंट. आज जरी तुम जरी 7 जाण ऑपोजिशन आहाय तेंक जरी तो तुम इतली तो तुम हुस्क जाता जाल्यार तुमकां 33 जाण आसून तुम पूर्ण गोंय लुटून हाडयताय. आज हे सगळे जे लँड स्क्रॅम जालो आहा ते सगळे आंट गेलो आहा. जे जितले उडमान गेलो आहे आज लोकांक कळपा बरें 2 पार्टी उडमान गेले. गोंयच्या लोकांनी मॅन्डेट दिल्ले 2 पार्टी आनी 2 पार्टी उडमान गेलो आनी कित्याक गेले. डेव्हलपमेंट कसलो डेव्हलपमेंट हेचो हे लँड ग्रॅब हेचे SIT ज्यो केसीस आय सगळ्यांगे एक जाका उडमान गेलो तेंगे कितें ना कितें पार्सल आहा. आनी हे पार्सल साल्वा करपा जाय म्हूण हो सरकार आज हे सगळें गणीत मानता. कित्याक जोरी तरी हे करना जाल्यार हो सरकार पडटलो हे जाणाय. हे जोरी तरी आज ते सुलेमानाक जोरी तरी इन्व्हेस्टिगेशना भितर गेलो तो सगळ्यांक गेलो भांडो जो आहा तो फोडटलो आनी हो सरकार पडटलो म्हूण जाणाय. आनी तेका लागून सगळे दिल्ली धांवताय कित्याक कितें जाल्यार कितें सगळ्यांक गेलें आहा. इट इज द मॅटर ऑफ टायम वेदर तेंके जे येवपा आहा ते क्रिसमसा येतले ओ न्यू इयरा येतले आनी तेका लागून हे सगळे घुसपून दिले. बट द मेसेज इज क्लियर. वी स्टँड बाय आवर लीडर. वी स्टँड बाय आवर प्रेसिडेंट एंड नॉट ओनली वी एज द आम आदमी पार्टी. All the opposition parties who had come here, we stand by each other in all these things that are going to happen, and as united opposition, we are going to lead this battle against the BJP. Thank you. Aam Aadmi Party Zindabad. Aam Aadmi Party Zindabad. Aam Aadmi Party Zindabad. Amit Palekar आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. Amit Palekar आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं.